आमी गीत घेऊया A16 पेज नंबर 8 जेरुसाल्या किया. पावलार मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्या किया. जेरुसालेम देवा वस्तीचे तकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. जेरुसालेम देवा वस्तीचे तकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमची सव्या आसूं. मोगळा भावा भयणीनो, देव आमचो मोगळा बाप मीत मेर नासलेलो आमचो मोग करता आणि त्या खातीर ताणें आपल्या पुताक एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक ताणें ह्या संवसारान धाडलो आमचो सोडवणदार जावच्याक. जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो आनी देवा बापाच्या उजव्याक तो बसला. देवाच्या मोगाचो पूत आमची मनसुबी करतलो आनी तो आमची मनसुबी करतलो जाल्यार आमी कोणाकूच भिवंक फावना. वायटाक दुस्मानाक, कित्याक दुस्मान वायट ताचे फुडें उबे रावंक शकना. तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी थंय तावन आमकां मनसुबी दिता. हेच गोठायेन सावन पावल आपले संपूर्ण जिवीत ही देवाची बरी खबर, देवाचो मोग सगळ्या संवसाराक दिवंक आपले जिवीत अर्पण करता. पूण जायती आदकुळेक तो सांपडलो, ताका जिवेशी मारूंक सोदताले आनी शेवटी जिवेशी ताका मारलो. तो मारतिराचें जिवीत जियेलो. पूण भियेनासतना जो मोग ताणें अनुभवलो तो ताणें दुसऱ्यांक दिलो. सो आमी जायते पावटी आमकां आमच्याच मोगाची आमकां लेखिनात, आमचे वापुरबाय करिनात तेन्ना आमी कितें करता? निराशी जाता, देवाचेर शिंटा. देव म्हणटा हांव तुमच्या बरोबर मरो पर्यंत आसतलो. जितले पावटी तुमी म्हाजे थंय येतात, म्हजें मागतात, हांव तुमकां म्हजो मोग दितलो, स्विकारतलो. हें मनान धरून फावो ते परी आमी सान वांटो घेवचे खातीर आमची पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बासा दागेवन सदांच सांगपार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा आमचो भावार्थ बोरवांचो आनी मोग जोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप.
भावा भयणीनो, देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत, आपल्या काशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना. पूण आमा सोमे पूण आमा सोमेसा पासत ताका सोडून दिलो म्हणटोच हें देण्या बाराबोर सगले एर उपकार तो आमकां दितलो हाजी आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विचून काडल्यात ताचेर कोण तोरी गाराणें करीत, देव जोर बोगसणें दिता, कोण तोर कास्तीचें फोंडवण मारीत, जेजू क्रिस्त अशें करीत, तो न्हूच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जिवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावून आमचे खातीर विनवती करता. म्हणटोच कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिली पेल्यान काडटलो, सांताप, बूक, विगलेपण, संकट, धुमालो, तोरवार अशें बरयलेलें आसा. तुज्याच पासत आमकां दिसपोटी वलवलून मारतात. मोरूंक तयार केल्ल्या शेलयां वरी आमकां लेखतात. पूण आमचो मोग केला ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी भायरी जैतिवंत. मरण जावन जिवीत जावं, देवदूत वा कुंवर जावं, आतां आसा तें वा फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं, उंचाय वा खोलाय वा दुसरी कसली रोचना जावं, हाज्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया उद्देशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. साबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. म्हणुया, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. तुज्या नांवा खातीर सर्वेस्परा म्हजी राखण कर. तूं बोलो आनी मोगाल देखून म्हाका निवार. हांव जालां गरीब आनी दोलदिरो आनी म्हज्या हड्ड्यान कालीज म्हज्या कोलवळटा. साबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, पाव म्हाका. तूं म्हजो मोग कोत्ताय देखून म्हाका निवार. तुजो हात हांगा आसा, तुवेंच हें केलाय म्हूण ती जाणा जावं सर्वेस्परा. साबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. म्हज्या वंटांनी सर्वेस्पराक व्हडल्यान दिनवासा. लोकांचे जमाती मदें ताजी तूस कोत्तलो, कित्याक शिक्के फॉर्मोन मात्तोल्यांच्या हातांतलो दुर्बल्यांक निवारूंक ताच्या उजव्याक तो उबो. साबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पराचे नावीन येता तो राजा सुदोवी जावं. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. Soy sorvespora, soy
Zói Sorvespor, zói zói. Sorvespor तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेवांतले कांय जाण येवन जेजूक सांगूंक लागले, हांगासर भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हणलें, वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चोतराय दवर, हांव आज आनी फाल्यां देंवचार काडटा आनी पिड्या रोग बरो करता आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावूंक जाय. तर जेरुजाल्या भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुटवना. जेरुजाल्या जेरुजाल्या, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी तुजे ताय दादलोल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या फाकोट्यां तोळा पिलांक एकठांय करता तशें कितले पावट म्हूण तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक हांवें सोदलें, पूण तें तुका नाका जालें. चोतराय दवर, तुमचें गोर पाड जालोलें तुमकां उरतलें. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव. अशें तुमी म्हणचो वेळ येयसर तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, एक स्पीकर उलोवपी आवय बापाय आनी टिचरांच्या मेळाव्याक ताका उलोवप करूंक आपयल्लो आनी तो आवय बापायक शिडकायता. तो म्हणटा, तुमी तुमच्या भुरग्यां बरोबर तुमी तांकां वेळ दिनात, तांकां तुमचो मोग दिनात. आनी तो म्हणूंक लागलो, जायत्यो आवय बापाय भुरग्यांक कमीत कमी वेळ दितात आनी हें भोगसूंक जायना, हें माफ करूंक जायना. आनी तें ताचें उलोवप सोंपल्या उपरांत एकटो बापूय उबो रावता. उलोवप सोंपल्या उपरांत तांचो प्रश्न आनी उतराचो टायम आसल्या त्या वेळार एकटो बापूय उबो रावन ताका परतीपाळ करता. तो म्हणटा, हांवें म्हज्या भुरग्यांक जायतो वेळ दिलो, तूं म्हणटा आमी आमच्या भुरग्यांक वेळ दिनात, मोग दिनात, पूण हांवें परतून म्हज्या तोरणाट्या ताईं पासियेसान मोगान कश्ट करून तांकां हांव लेखतालो, पूण तरी पूण ती म्हाका म्हजी अपुरबाय करिनासली, म्हाका नाकारलो. म्हजेर तिडकेन ती रावताली. कितें करचें? हेच हाल त्या बापायचे जेजू सोजमोंक शकता. कित्याक परतून तो जेरुजाल्याच्या पोरजेक आपलो मोग बोगसणें दिवंक वावुरतालो. जायते त्रास कश्ट ताणें काडले त्या पोरजेक मार्गदर्शन दिवंक, बेसांवां दिवंक. जितले पावटी तो मोगान तांकां लेखतालो तितले पावटी तांणी जेजूक पयस केलो, नाकारलो. आमी आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमची मोगाची आमकां पावनात, आमची अपुरबाय करिनात. कितले दूख कश्ट आमी काडटात तरी सुद्दां ती आमकां मोगान लेखिना. तेन्ना आमी कितें करता?
जायते फावटी आमी जेजू ताय आमची कश्ट त्रास सांगूंक शकता, उलोवंक शकता, कित्याक जेजूक सजमता आमी आमचे मदें कितें घडटा, कितले त्रास कश्ट आमी काडले उपरांत आमकां मोग मेळना, दूख भोगता, जेजून अनुभवला आनी जेजू तुमकां आदार दितलो, तुमकां पावतलो. आमी गीत घेवया C43 पेज नंबर 46 वेदीचेर उंड्या सोवे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पाव, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसां, आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवाशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापांची पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय, उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावा ताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सा आणि मनोर जीवन बडो वरवी तुवें आमकां सोडोयली सोंगा संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय खोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत बरें दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनां आमेन आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मोरान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवरो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनां सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी गीत घेवया D14 पेज नंबर 54 जेसू दाखवेल आमी फांटे जेसू दाखवेल आमी फांटे ताच्या जीवन आमी जिवी जेसू दाखवेल आमी फांटे
क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दमदमीत परमळाची बोली कशी आपणाचीच देवाक भेटवणी केली. प्रार्थना. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कुणे रुपान आमी समोरून घेतलां ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सोपून नायन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणी. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. त्या पासत बापान तुका सर्गार मैमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सगळा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. U20 पेज नंबर 240 सान फ्रांसीस शावेरा वोडा कोरा. San Francisco Vera, Vora Cora, Rati Samchas Mata, La Historia, Besauna Saiba, Desaroncha. Because everyone just like, oh, Papa. But she changed the lyrics. She changed the lyrics. But they were the correct lyrics.
Page 41, A90, Glory and Praise to our God. A90, Glory and Praise to our God, page 41. A90, page 41. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. We, the daughters and sons of fame, who build the valleys and plains, praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of you. And with your spirit. My dear sisters and brothers, I welcome you to participate in the life of Jesus, so that every day as we allow Him to touch us, we will be transformed. But what happens is we still hold on to our ego self. And the readings will tell us, nothing can separate us from the love of God. He dwells in our hearts. It's only we who go away from Him with our thoughts, with our feelings, but it is internal. Our attitudes, our intentions, our desires, that's where we have to look at. And so let us now, as we prepare ourselves to participate in this Mass, look at one of the saints. His name is Jared Magella. He's from the south of Italy. He came from a very poor family, but he had the gift of contemplation. What is contemplation? There are various forms of prayer. Contemplation is you imagine Jesus
You hear him, you can speak to him, you can hear others speak to him. That is how a contemplation. Then that has an effect on you. That's how we keep, relating to Jesus. So he had that, and he was very much fervent at the Blessed Sacrament. He would just experience. Some of the things that he said were very marvelous. The place where he was living, his quarters, he had written, "Here is done what God wills, as God wills, and as long as God wills." Here is done what God wills. Now he says, whatever you do, you make it an offering to God, and it becomes a great experience for us. It becomes a prayer. Whatever you do to God, it becomes a prayer. Whatever you suffer, he says, suffer it with Jesus, and you'll have heaven down here on earth. And there's another thing which he has said. Whatever you do, do it with joy. Why? Because God is dwelling in us, and he is doing it, and you're cooperating with him, as also Pope Francis has said. Let us close our eyes and see what kind of an attitude do we have in living our relationship with Jesus. What are our convictions? Is there something that really is done by you daily? It is your life. If we have not been able to have something like that, let us ask God to give us that grace by which we can live constantly focused on him. You were sent to heal the contrite. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Bow your heads and receive this blessing. May Almighty God have mercy on us, his children, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty, ever-living God, increase our faith, hope, and charity, and make us love what you command, so that we merit what you promise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Let us now listen attentively to the word of God. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. If God is for us, who is against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, will he not also give us all things with him? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Is it Christ Jesus who died? Yes, who was raised from the dead, who is at the right hand of God, who intercedes for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine, or nakedness, or peril, or sword, as it is written, for thy sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God
in Christ Jesus our Lord. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Psalm, your response: Save me, O Lord, because of your love. Can you Save me, O Lord, because of your love. For your name's sake, act in my defense. In the goodness of your love, be my rescuer. For I am poor and needy, and my heart is pierced within me. Response: Save me, O Lord, because of your love. Help me, Lord, my God. Save me because of your love. Let them know that this is your work, that this is your doing, O Lord. Response: Save me, O Lord, because of your love. Loud thanks to the Lord are on my lips. I will praise him in the midst of the throng, for he stands at the poor man's side to save him from those who condemn him. Response: Save me, O Lord, because of your love. Kindly stand for the gospel. Hallelujah, 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 hallelujah. God in Christ was reconciling the world to himself and entrusting to us the message of reconciliation. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Some Pharisees came and said to Jesus, "Get away from here, for Herod wants to kill you." And he said to them, "Go and tell that fox, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third day I finish my course. Nevertheless, I must go on my way today and tomorrow and the day following. For it cannot be that a prophet should perish away from Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, killing the prophets and stoning those who are sent to you. How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you would not. Behold, your house is forsaken, and I tell you, you will not see me until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord." The word of the Lord. Thanks be to God. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear sisters and brothers, Jerusalem is the city of God. We know how right through the centuries they've come to Jerusalem because there God dwells. But what have they done? They have rejected God. Now you may give lip service, but internally you're not with him. And that is what often happens to all of us. For this reason, my dear sisters and brothers, you must know that God never separates from us. Sometimes we are saying, where is God? God has abandoned me. No. God does not abandon. God is very much part of us. Like all our parts of the bodies and cells, they are just part of our body. They cannot live separate. But we can. We can live separate. And that's what we do. So we have a choice to remain in the body or not to remain in the body. He is in us. We can remain with him or not with him. But nothing can separate us from his love for us. He loves us even when we don't love him, and that is why he has died for us. Even when we kill him, poke him, scourge him,
do all these kinds of things. When do we do them? In each other. Look at how we treat each other. So whatever you do to these least of mine, you have done it to me, he says. So let's be very clear, and we have no way of getting out of it. But let me tell you also, we cannot love as he loves us without him. And that's the reason why we need to be attached to him, present to him. So what happens to us? There are a lot of thoughts in our minds. The past few days, the readings were really beautiful from the Romans, which is telling us that if you are centered on God, then God's thoughts will flow in our mind, in our words, in our actions. But if you are centered on self, then the evil ones will start. And you think you're doing good, but actually you're doing bad. So this is what happens. The evil one dupes us. And we are aware that afterwards we are not at peace. The sign is we'll be always at peace when we are in God, even in the midst of suffering. That's why Jared Majella said, when suffering comes, you make it an offering to God. You suffer with God, and then heaven will be down with you. There is joy in suffering, St. Paul says. Joy in suffering? Yes. So when you know that Jesus is what you are, and what you are suffering is also what he is suffering, then that is how you make it an offering for the salvation of souls. And that's how they will also experience God's love through us. And that is very important. Are you not doing it? Surely you're doing it. But there's a lot of self in it. So the more you remain centered on God, the less self will be there and more of God in us. Let us pray for this grace. Let's hold our hands together and be aware of each one of our convictions. For me, it is always at every breath that he is pulsating in us. And if we remain at the breath, you are present to God, because breath puts you in touch with life, and you're in touch with Jesus, who is life in us. But it could be any other thing that you are convinced of, light, water, whatever. Let us thank God for our life in him, and let us ask him to keep us always strengthened, that we may be surrendered to him and live his life through our thoughts, words, and deeds. Amen. B27, In Bread We Bring You, Lord, page 73. In bread we bring you, Lord, our bodies labor. In wine we offer you our spirits grief. We do not ask you, Lord, who is my neighbor, but stand united now, one in belief. For we have gladly heard your word, your holy word, and now in answer, Lord, our gifts we bring. Our selfish hearts make true, our failing faith renew. Our lives belong to you, our Lord and King. Pray, my dear sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers may be acceptable to God, our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Look, we pray, O Lord, on the offerings we make to your majesty, that whatever is done by us in your service
may be directed above all to your glory through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your heart. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For although you have no need of our praise, yet our thanksgiving is itself your gift, since our praises add nothing to your greatness, but profit us for salvation through Christ our Lord. And so, in the company with the choirs of angels, we praise you as without end we proclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have You have set set us free. You are the Savior of the world. Remember, therefore, as we celebrate the memorial of Jesus' death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo our Pope, Philip Neri and Simeon our bishops, and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have fallen asleep, in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. My dear sisters and brothers, let's keep all our prayers for ourselves, for our family, those who have asked us to pray for them, and the many needs of the world, and united to Jesus, and uniting them to Jesus, let us now, filled with his Spirit, say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come,
Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be free from sin and safe from all distress, as we wait in joyful hope for the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. United to Jesus, let's turn to each other and offer a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, Lord, I I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. My Jesus, I believe you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Amen.
With our eyes closed, let us be present to Jesus who is dwelling in our hearts. He is touching us internally. Let him heal us as he has done so many, but we need faith for that. And if you trust him, he is going to give you all that you have asked for. Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering to God. Let us pray. May your sacraments, O Lord, we pray, perfect in us what lies within them, that what we now celebrate in signs we may one day possess in truth through Christ our Lord. Amen. The Lord is with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in the joy and peace of Christ. Thanks be to God. Let us say this prayer together. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. You may pray for whatever you want through the intercession of Saint Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Change my heart, O Lord, make it ever new. Change my heart, O Lord, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make
मोगळा जेजू, काळजान तूं आमच्या जियेताय. तूं आमच्या काळजांत येवन आमकां तुजे आसण्याची घोटाय दिताय आनी आमी अदीक आनी अदीक दिसान दीस तुका शेवून तुजे सारकी जायत वेता. आमी न्हय तुजो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दिता. कशे भाशेन आमी तुका भोजूंक जाय पळय तें. आनी आतां जेजू मोगळा सगल्या म्हज्या काळजान, सगल्या म्हज्या जिवाच्या बळान, सगळे म्हज्या शक्तीन आनी सगळे म्हज्या मनान हांव तुजो मोग करतां. कित्याक तूं म्हजो मोग करताय. आनी जशे भाशेन हांव म्हजो मोग करता तेच भाशेन तुजे सोबें रावन तूं म्हाका पेल्याचो मोग करूंक तुवें केलाय तसो दिताय. जेजू, हे भाशेन म्हजें जिवीत अदीक आनी अदीक घडत येवन दी. आनी आतां आमी दोळे बंद करया आनी साश्टांगी पडून जेजूच्या पांयांचेर आमची तकली दवरया. आनी सगळें आमचें तितलें तें ताचेंच, पूण जें आमी आपलेपणांत गोडा केलेलें आसा तें आमचें, आनी चड करून तें आमचें बातकूच. कित्याक दुसऱ्यो ज्यो कन्यो ताचे सोबें घडटात त्यो निस्वार्थीपणाच्यो, पूण आपलेपणान घडल्यात त्यो स्वार्थीपणाच्यो. आनी ताका लागून आमी थिंचर वयर सकयल जाता. हातूंतल्यान आमकां कळटा की हें तुजें सोन उपजोवंक ना. तर जेजू, हें सगलें बरें आनी वायट पोजडें कितें चलता तें आमच्या जिवितान ते सगलें आमी तुका समर्पिता. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आतां दोळे उक्ते करया. आमचे दोळे जेजूचे थिरावया आनी ताची किरणां दयेची, काकलुची, समजिकायेची, मोगाची आमचे भितर शिरून तो आमकां जें बरें ना पळय तितलें ताचो भस्म करून आमकां ताच्या बरेपणांत बाळगून दवरून आमचें जिवीत सुफळ करूंक तो शकता. आनी ताका आमी संदी दिवया. दर दिसा अदीक आनी अदीक ताच्या पवित्रपणांत आमचें जिवीत सारून दुसऱ्यांक आमी जेजूचे साक्षीदारां जावंक. आनी हे पणी आमी मागणें कोत्ता आसतना आमची भयणय आनी भाव आख्ख्या संवसाराक शिपडलेली आसा त्या सगल्यांक आमी जेजू हरशीं हाडया. कित्याक सगलें जेजू सोबें आसा. आमी जितलीं जेजूक एकवटून रावतलीं तितलीं तांकां सगळ्या जाणांक येयन तेसां आसात म्हणटूच तांकांय जेजू सोबें आमी दवरून तो तांकांय स्पर्श करतलो, तोखतलो आनी तांचेंय जिवीत बदलून तांकां नवसरून ताच्या एकवटान तो बाळगून दवरतलो. आनी हे परी झुजां झगडीं सगळीं बंद जातलीं. देसा देसा मदें, राष्ट्रा मदें, लोकां मदें आनी घराब्यांत मोग्या मदें जेजू आर्ग आनी दिनवास तुका. कित्याक ही सगळीं आमची देसां तुवें मानून घेतलीं आनी तूं शांती पावयतलो म्हणून आमी तुका वाखाणटा, दिनवासता, आर्गां दिता.
आनी आतां ह्या तेर्सांत आमी वांटो घेवन तुवें जें आमकां शिकयलां तें अर्था बरीत म्हणून तातूंत आमचें जिवीत उदीकान उदीक घडोवन येवं दी आनी हे परी सगल्या जाणांक आमच्या मागण्यांतल्यान घोटाय मेळूं दी. सोत मानता सोत स्वर्गांत आनी आमच्या सोब्या तो पवित्र आंकवार मरेतायचो मोलो पोस ताणें गोसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यालो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पवित्र देवाच्या उजव्याक बसला तो आनी मेल्ल्याची मुसरी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचे एकठाण पातकांचे भोगसणे कुडीचें जोडपण सासणाचें जिवीत आमेन. भावार्थ बोरवासो प्रितीमोग हे 3 गूण आमचे सगळे उदीक खोलायन आमी जिवच्याक सायबीण माय कडेन भाग्योन फ्रांसीस सेवेर कडेन भाग्योन तिनासा कडेन भाग्योन जुजेवाजे कडेन सगल्या सांता भक्त कडेन मागया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. मान बरे कुटपेन बोलले सर्वीस पोचठाय जाव श्रमदेन सुदयन सुदयचो पूज जेजू मागेते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कुटपेन बोलले सर्वीस पोचठाय जाव श्रमदेन सुदयन सुदयचो पूज जेजू मागेते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बोलले सर्वीस पोचठाय जाव श्रमदेन सुदयन सुदयचो पूज जेजू मागेते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चड पुरबायेचे सर्वेस पो तुजे सगळें आसा. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें खुशीचें फळ जेजू. मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें खुशीचें फळ जेजू. मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें खुशीचें फळ जेजू. मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें खुशीचें फळ जेजू. मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें खुशीचें फळ जेजू. मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नामान मरे कुरपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुझे खुशीचे फळ जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कुरपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुझे खुशीचे फळ जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कुरपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुझे खुशीचे फळ जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कुरपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुझे खुशीचे फळ जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मरे कुरपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुझे खुशीचे फळ जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोयम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटांतल्या उज्यांतली सगळे वस्म्यांक स्वर्गार भोव करून स्वर्गार आसलेल्या. दुसरो संतोषाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळोंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें जे कुशवाद आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें ओस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तडेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोद्यो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू भाग्यते मरे देवाचे माये आणि पाप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा
उस्तरांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आणि पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पडका निवार आमकां पळतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार वो करून स्वर्गार आसलेल्यांक. तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेल्या नगरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालकडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुट लावन खावणेंत दवरलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आनी पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आनी पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आनी पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आनी पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आनी पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आनी पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आनी पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आनी पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आनी पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आनी पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पडका निवार आमकां पळतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक वो करून स्वर्गार आसलेल्यांक. चवथो संतोषाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योजना समोर पुंग बाळका जेजूक जेरुसलाक व्हेलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणान पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ठांय आसा. वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आनी पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमन मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि माफिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि माफिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि माफिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि माफिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि माफिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि माफिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि माफिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि माफिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बरोले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आणि माफिया हाती नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा आणि पोता आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ माझ्या मगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातका निवार आमकां एकुणतल्या उजांतली मुल्या आत्म्यांक स्वर्गारोहण भोव करून स्वर्गरोध आसलेल्या. पांचवो संतोषाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणयेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा वस्त्र्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ठाई आसा
उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. मागेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. मागेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. मागेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. मागेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां परतल्या उज्यांतली आपल्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून स्वर्गरत आसलेल्या. पान 227 20 आनी 7 टी 50 आनी 6 पयलो कडवो घेवया. आमकां बाळगून दवर तुज्या कोपान माये. आमकां बाळगून दवर भुरगीं तोरी साठी सगलो विश्वास दवरून एका ताळ्यान माये उलो माता प्रार्थून तुज्या कोपान माये. आमकां बाळगून दवर तुज्या कोपान माये. आमकां बाळगून दवर. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मातयो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांत भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादूसपण. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुज्या ठांय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. मागेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुज्या ठांय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. मागेंदे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुज्या ठांय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. मागेंदे मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुज्या ठांय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. मागेंदे मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुज्या ठांय आसा.
ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझ्या ठांय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझ्या ठांय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझ्या ठांय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझ्या ठांय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुझ्या ठांय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां गुणदल्या उज्यांतली नवल्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची परगोटणी जो हांव 2, 4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें उस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुज्या रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा ओस्तोऱ्या भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां
निवार आमकां एकुणातल्या उज्यांतली आत्म्या स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परकुटणी मार्कू 1:14-15. जोवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान अशें परकुटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाऱ्यांत पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनीक सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनीक पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एकुणातल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना तिचे मुखामोळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसूण लोकलुकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा वस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापया खातीर नती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर जेदाय आसा
उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आता आणि आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां गुणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापने ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पोवची आसा म्हजो कुडास काडून अशेंच तुमी करात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवची कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर चिताये आसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदोचा पूज जेजू भाग्याचे बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां गुणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो कडवो घेवया.
गोपान माई आमकां बाळगून दवर तुज्याच गोपान माई आमकां बाळगून दवर पुष्कळ आमचे हुस्के जायत्यो दुखी आमकां खूब खूब आमच्यो ताण्यो मापना पात्यांक आमच्या तुज्याच गोपान माई आमकां बाळगून तुज्याच गोपान माई आमकां बाळगून पांच दुखाचे मिस्तेर. पयलो दुखाचो मिस्तेर गॅत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रक्ताचे दाट तेमे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्य सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या गोश्टीता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरेत कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा. वस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर नटी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा. वस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर नटी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा. वस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर नटी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा. वस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर नटी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा. वस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर नटी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा. वस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर नटी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा. वस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर नटी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा. वस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर नटी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेत कृपेन भरलेले सरेस्प तुज्या तांय आसा. वस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर नटी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनंत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां ती पातकां निवार आमकां एकुणेतल्या उज्यांतली सगळ्या वटल्यांक सरकारान वो करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो कोत्तात. 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोंड मारूंक लायले. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझ्या रायज आमकां येवं तुझ्या गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उसरा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मोरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उसरा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मोरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उसरा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मोरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उसरा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मोरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उसरा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मोरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उसरा मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मोरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उसरा मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मोरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उसरा मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मोरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उसरा मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मोरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे तायेसा उसरा मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन महिमा बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या आदि आतां आनी सदा सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात माथ्यो 27:28 ते 29 तेन्ना राजपालीच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो ताचे भोंवती सगळीं पलतून एकठांय केली ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो ताचे उजव्या हातान एक बडी दिली ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले जुदांचे राजा नमान तुका आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलिल्ली सुरेस पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदो उत्सव पोचे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलिल्ली सुरेस पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदो उत्सव पोचे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलिल्ली सुरेस पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदो उत्सव पोचे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलिल्ली सुरेस पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदो उत्सव पोचे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन नमान मरे कृपेन बोलिल्ली सुरेस पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदो उत्सव पोचे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आतां आमच्या मनाच्या विडार आमेन
नमान बरे कृपेन बलेले सुरेश पोचरे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोत्सव पूजेसु भाग्याचे बरे देवाचे माये आपोपल्या खाते नदीकोर आता आमच्या मनाच्या विरारमेन नमान बरे कृपेन बलेले सुरेश पोचरे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोत्सव पूजेसु भाग्याचे बरे देवाचे माये आपोपल्या खाते नदीकोर आता आमच्या मनाच्या विरारमेन नमान बरे कृपेन बलेले सुरेश पोचरे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोत्सव पूजेसु भाग्याचे बरे देवाचे माये आपोपल्या खाते नदीकोर आता आमच्या मनाच्या विरारमेन नमान बरे कृपेन बलेले सुरेश पोचरे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोत्सव पूजेसु भाग्याचे बरे देवाचे माये आपोपल्या खाते नदीकोर आता आमच्या मनाच्या विरारमेन नमान बरे कृपेन बलेले सुरेश पोचरे सहस्रामध्ये सदो आणि सदोत्सव पूजेसु भाग्याचे बरे देवाचे माये आपोपल्या खाते नदीकोर आता आमच्या मनाच्या विरारमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन ओ माझ्या मगाच्या जेजू बुगो समका श्रीपदका निवारंका एकुडतल्या उजातली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार ओ करून स्वर्गार असलेल्या चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात मार्चुआव 1917 आनी ताणें आपलो खुरीस वाहून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नदीकोर आता आनी आमच्या मनाच्या विरारमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नदीकोर आता आनी आमच्या मनाच्या विरारमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नदीकोर आता आनी आमच्या मनाच्या विरारमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नदीकोर आता आनी आमच्या मनाच्या विरारमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नदीकोर आता आनी आमच्या मनाच्या विरारमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नदीकोर आता आनी आमच्या मनाच्या विरारमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नदीकोर आता आनी आमच्या मनाच्या विरारमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नदीकोर आता आनी आमच्या मनाच्या विरारमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नदीकोर आता आनी आमच्या मनाच्या विरारमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पर तुझ्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्याचे मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नदीकोर आता आनी आमच्या मनाच्या विरारमेन. महिमा बापा आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मे आदि आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पदका निवार आमकां एकुणतल्या उजातली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार वो करून स्वर्गार असलेल्या. 5वो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या गोश्टीचा तुजी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठांय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर भोव करून चड गरज आसलेल्या. पान 227 तिसरो कडवो घेवया तुज्या गोपांत माये. तुज्या गोपांत माये आमकां मार्गून दवर. तुज्या गोपांत माये आमकां मार्गून दवर. तुजी दोशी आवय आमकां राखना जाल्यार सगळ्यांक आमकां गेलो खोशी जातलो देवचार. तुज्या गोपांत माये आमकां मार्गून दवर. तुज्या गोपांत माये आमकां मार्गून दवर. 5 ओर्काचें मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवून जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकात जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनू जिवून केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी
आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुछेस भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुछेस भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुछेस भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुछेस भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुछेस भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुछेस भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुछेस भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुछेस भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुछेस भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुछेस भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदांच सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडतल्या उज्यांतली आत्म्याक स्वर्गार व्हर भोग करून स्वर्गार आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोमयान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपडटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदेव आणि सदेव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा
ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां एकोड्यांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. औचितूत झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां नडणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आणि पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा.
अस्तुऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकुणेंतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक दुयो कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवडत्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा. उस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आनी पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकुणेंतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिसती पडली. सुर्याच्या परचडान न्हेसलेली एक बायल. चे पांयान तोळो आसलो चंद्रीम आनी माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ठांय आसा.
उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भाग्यवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर भोव करून स्वर्गार आसलेल्या. नमान राणी काकोतीचे माये तूं गे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी पोदेशी येवची बालुकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्काळ सोडून रडोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाल शरातींनी तुजी काकोतीची नदर घाल. तूं कणवाले आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. ह्या पोदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बासायलां तें आमकां फावो जावच्या. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरेचे बो पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा तेची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोचे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बोकनवाडे आंकवार मारये. केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयोन ह्या बोरवाशार हांव येता तुजे वेंगे ते आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सरशीं तुजे मुखार उबोर जाता. हांव पातकी आनी दुखी वोंत. हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दोयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफळ तें कोर. आमेन. आमेन.
म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा आपले ल्हानलीक साकोलीचेर ताणें दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर गोड गोड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया आपल्या बावल्यांची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोतल्यांक दुस्पटायता पदवेतरांक तो सतरा वयली शेवडिता इनोळख्यांक कुर्चू बांदता बुकल्यांक तो बरें देणे देणे बोलता गिरेस्तांक कामया हातांनी पोरो काडटा अब्राहामान आयताची सोस्ती खातीर सर्व काळाक केल्ल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदा सदांकाल आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदा सदांकाल आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदा सदांकाल आमेन संस्काराक इतल्या वाडट्या संस्कारीत नवान कोटा सोडून घेवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोता सोयपाचे विशय आमचे घुसपटा गुटा मुखार ती वळोवंक आमचो भगवान सोयवडते विशय दिनार प्रितीच्या पापाक आमच्या जोयतीवर पुताक ताच्या मुरगटून काळजान तोंडान वळोया वाकाडोया उक्सोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संसार सगळ्या स्वराचो उडतो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं त्या मनासणाची सगळेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर तुमचो जियेताय राजवट चलयता सासणाच्या सासणा